अबकारी घोटाळ्यांतल्या दुबाविता आड खर कारवाय करपाची मागणी करीत काँग्रेसीन बुधवारा खात्याच्या आयुक्ताक घेराव घालो. पैशांची वसुली जातलीच पूण पुलीस कागाळ करिना जाल्यार ह्या घोटाळ्या फाटलो सूत्रधार मेळचो ना. देखून जाता तितले बेगीन खात्यान पुलिशेन कागाळ करची अशी मागणी काँग्रेसीन केल्या. रिकवरीचो न्हय हो, रिकवरी जातलीच आज नाल्यार फाल्यां कोणे तरी करचेच पडटलें. पयशांचो कलर सेम तो, मागीर ते पयशे ताणे दिवं आनी दिवं. आमी म्हणटा हाजे फाटल्यान कोण सूत्रधार, तो कसो सापडटलो पुलीस केस करना जाल्यार. हाज्या पयलीं सरकारांनी जेन्ना पळय रॅकेटां जाता जो पर्यंत पुलीस केस लॉन्च जायना तो पर्यंत कोण कोणा कडेन पावूंकच शकना. सो मेन डिमांड आमचो आहा तो दॅट देर हॅज टू बी अ पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन. पण संजय बाटे म्हणटा की बाबा आयजूच जावंक जाय कंप्लेंट, जाल्यार तुमी दोन दीस इट इज अ डिफरन्स ऑफ ओपिनियन. सी फायनली सगळें समजोवचें पडटा. पुलीस केस आज केली किंवा फाल्यां केली 2 दिसान व्हडलो फरक पडचो ना. इट इज अ ओपिनियन ऑफ मिस्टर जना और संजय बर्डे. आतां जावपाक जाय, प्रोसिजर जावपाक जाय. आमी ताजें एक एक्सेप्ट केला की फाल्यां सुटी आसा, परवां पर्यंत ताणें करता म्हटलां. इट वील नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरन्स. इट इज अ रेकॉर्ड बेस्ड केस. रेकॉर्ड सगळें आसा तशें आसतलें. रेकॉर्ड ताणें ताब्यान घेवपाक जाय पुलिसांनी, आनी रेकॉर्ड बेस्ड आसल्या कारणान पुलीस कॅन इन्व्हेस्टिगेट इट एट एनी टायम. पण दॅट डजंट मीन दे हॅव टू वेट एंडलेसली. इट हॅज टू बी डे आफ्टर टुमॉरो. रिकवर्ड तूं ताजे उतराचेर वचत नाका. हाऊ मच अमावंट हॅज बीन रिकवर्ड, हाऊ मच हॅज बीन द लॉस. ताणें आजून कंप्यूट करूंक ना तें कितले लॉस जाल्ले आसा तें. सी मिडियाचेर तुमकां सांगलां आसतलें, बरेच फिगर मिडियान रिपोर्ट केल्ले आसा, पण एक्झॅक्ट फिगर कोण थारायतलो. इट इज मे बी अमावंट ऑफ 5 crores आय एम सेईंग. इट मे बी एन अमावंट ऑफ 10 crores. हाज्या पयलीं व्हडली स्कॅमां जाल्ली आसा. अनलेस इट इज सर्टिफायड ऑन द बेसीस ऑफ रेकॉर्ड, अनलेस देर इज अ स्पेशल ऑडिट अपॉइंटेड फॉर दीस पर्पज, आमकां कांय कळचें ना. लेट देम डू इट. बट सायड बाय सायड इवन 1 रुपया जर सरकाराचो चोरून व्हेला आनीक जर फॉर्जरी केल्या, स्टॅम्प्स आपण तयार करून, आपणे चलनां तयार करून छापल्या जाल्यार इट बिकम्स अ केस ऑफ फॉर्जरी अँड फ्रॉड फॉर वीच अप्रोप्रिएट एक्शन हॅज टू बी टेकन. आनी ते ओन्ली पुलीस कॅन डू. अबकारी घोटाळो दिसता तितलो सरळ ना. ज्या क्लार्कान हो घोटाळो केला ताका पयलीं अटक करपाक जाय आशिल्ली आनी मागीर ताचे कडल्यान वसुली करपाक जाय आशिल्ली, पूण सरकारान तशें केलें ना. काँग्रेस आमदार कार्लोस फरेरान आरोप केला. In my respectful submission runs deeper than what you and I can see. First thing is, असो स्कॅम आशिल्लो जाल्यार आमचे काँग्रेस सरकार आशिल्लें जाल्यार पयले ताका सस्पेंड करपाचो. सस्पेन्शन ना, ताका ट्रान्सफर केलें. नंबर 2, पयशे रिकवर करतले म्हूण इतली गॅरंटी आहा सरकारा हातीन, म्हणल्यार ते जाणात पयशे खूंय आसा, ते काडले दितले तो बरो दितलो. What else can I say? If it's an ordinary employee, तो लोन काडटलो, इन्स्टॉलमेंट फारीक करतलो, पयशे मोडले आसतले. But if this money is collected on behalf of somebody else and then पार्क केले ते कडेन, हे बॅग घेतले परत, पयशे भरतले आनी सांगता रिकवरी जाले. चोर तो चोर, मेळ्ळे आनी परत दिले म्हूण माफी जायना. यू गेट कन्विक्टेड फॉर थेफ्ट. दिस इज अ थेफ्ट, criminal misappropriation by a public servant, which is a criminal act. First thing they should have arrested him. Arrest केले तो सगळे सांगतलो कोण आनी कोण आहात सगळे रॅकेटां, तेका नाका. So this is a charge we are putting. We challenge the government. Arrest him, whoever he may be. Arrest him and show us to us you are honest government. मागीर सगळे भायर सरले. आनी डिपार्टमेंट आवाज येता ऑफ द रेकॉर्ड, हो एगो मनीस, हो तेगे मनीस, आमी आयकता, पूण बेश्टे एलिगेशन हांव कोणाचें घालून सोदना सद्या, without studying properly. But this is one thing which the government has acknowledged it. There has been documentary proof and government has acknowledged. And acknowledgement करून तेका ट्रान्सफर केलो. तो क्लीन आसा जाल्यार, ऑनेस्ट आसा जाल्यार थिंगा दवरपाचो तेका. तुम्ही मानून गेले देखून तुम्ही ट्रान्सफर केलो तेका. फाटल्या दिसांनी